मोगोच्या केंद्रीय समितीची शेनवारा खासा बसका जाली। मिटिंगेक मांडिल्लो थाराव प्रुडंटाच्या हाताक लागला। थारावान आसात त्यो ह्यो काय गजाली। मोगोचो नवीन अध्यक्ष आनी वांगडी बरें काम करता। गेल्या फावट बीजेपीन मोगोचो घात केलो। मोगो खंयच्याच राजकीय पक्षान विलीन जावची ना। मोगोक आपल्याक जाय त्या पार्टीक तेंको दिवंक सूट आसची। केंद्रीय समितीच्या एका वांगड्यान घाला थाराव आनी फुडल्या बसकेन ह्या थारावाचेर जातली खोलायेन चर्चा। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा, प्रादेशीक पक्षाशिवाय सरकार स्थापन करप सोंपें ना। बीजेपीकूय खंय 2019 बाकीच्यांचो सपोर्ट लागतलो। खंयचोच पक्ष इन फ्युचर सेंट्रलाक 252 वयर वचना। नॉट इवन एकेरी खंयचोच पक्ष म्हणजे सगळे अलायन्स तर ना। काँग्रेसीचे आसूं बीजेपीचे आसूं हे दोन मोठे पक्ष, खंयचोच पक्ष सत्तेर येवचो ना। इंडिव्हिज्युअल सगळे म्हणजे आंध्रा केरळाच्यो सगळ्यो नॅशनल तुमकां कित्याक अशें दिसता? इज अ फॅक्ट। कारण भारतांतलें राजकारणूच वेगळें आसा। एका पार्टीक सत्तेर येवप ना। एक तर युपीए नाजाल्यार एनडीए कोण दिता जे प्रादेशीक जे पक्ष आसा ताका कितलो म्हत्व आयला। तांचे शिवाय आज हिंदुस्थाना भितर कांयच चलूंक शकना। हे कर्नाटकान दाखयता। एमजी आमचे जे गव्हर्मेंट हांगा गोंयचे जाला ते प्रादेशीक पक्षाचो तेको दिवनूच जाला। म्हणून जो प्रादेशीक पक्षाक जो आज वेल्यू आयला आनी फुडलें सुद्दां सेंट्रल जे गव्हर्मेंट जातलें ते प्रादेशीक पक्षाक तेको धरूनच जातलें, हेजे भितर डावट ना। हे अख्खे भितरल्यान एक तरेची मेसेज अख्ख्या हिंदुस्थानाक गेली। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन गवस।